अणजूण वागातोरच्या 18 बेकायदेशीर बांदकामांक सोमारा पंचायतीन सील मारले। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाण ही कारवाय पंचायतीन सुरू केला। अजून मेरेन 43 बेकायदेशीर बांदकाम पंचायतीन सील मारला, जाल्यार एकूण 175 बेकायदेशीर बांदकामाचेर ही कारवाय जातली। आम्ही असा सध्या अंजुना वागातोर ह्या वाठारात आणि हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जी इल्लीगल स्ट्रक्चर जी आसा 175 हेंचेर जी कारवाई केली आसा, त्याच प्रमाणे गेले कितले दीस जाले की आमी पळयता ज्यो इल्लीगल स्ट्रक्चर अंजुना वाठारांत आसा त्यो खंय तरी सील करपाची कारवाई सुरवात केली आसा। अंजुनचे पंचायत बॉडी तशेंच नॉर्थ गोवाचे जे BDO ऑफिसर आसा, त्याच बरोबर अंजुनचे पुलीस स्टाफ हेंच्या बरोबर जे 175 इल्लीगल स्ट्रक्चर अंजुना वागातोर वाठारांत जी आसात ती सील करपाची सध्या सुरवात जाल्ली आसा। आमी पळयता आयज लीगाला हे रिसॉर्ट जे आसा अंजुना वाठारांत ते खंय तरी त्या भागातले जे 20 कॉटेजी, त्याच बरोबर एक रिसेप्शन काउंटर आणि ग्राउंड+1 एक रेस्टॉरंट जे आसा आतां मेरेन डेमोलिश केल्ले आसा। ह्या रिसॉर्टाचे जे ओनर आसा अनिल मडगांवकर, त्यांची ही जी प्रॉपर्टी आसा ती सध्या मेरेन डेमोलिश केल्ली आसा। आमी पळयता कितले दीस जाले की हे जे 175 जे स्ट्रक्चर जे आसा त्यो हळूहळू एक दीस आमी पळयता डेमोलिश केल्ल्यो आसात। काही स्ट्रक्चर्स जे आसात त्यो सील केल्ल्यो आसा। पंचायत बॉडी तशेंच BDO ऑफिसरान ह्या सगळ्याचेर कारवाई करपाची सुरवात केली आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।